हॅलो, हांव डायटिशियन रिचा शेट तेलावलीकर आणि आज आम्ही उलोवया डायट ड्युरिंग समर सिजना बद्दल। समर सीजन म्हणजे आम्ही जाणाच कितली गरमी जाता आणि ह्या दिसांनी आमचे जेवण सुद्धा कमीच जाता। बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट ड्युरिंग दिस सीजन ऑल्सो वी शुड कीप आवर सेल्फ वेल नरिश्ड। सो आज हांव तुमकां थोडे टिप्स दिवपाचे आसा जितून तुमचे हेल्थ परफेक्ट उरतले। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉटर। जेन्ना तुमकां तान लागता तुमी अज्यूम करपाचें की तुमी ऑलरेडी डिहायड्रेटेड आसा, ते बी 15% डिहायड्रेटेड आसा। सो उदकाची क्वॉन्टिटी मातशी वाडया, दिसाक 2 ते 3 लिटर उदक पिया। जेन्ना तुमी भायर सरता तेन्ना जिरे कोथमिरेचें उदक, बडिशेपीचें उदक व्हरू शकता, नाजाल्यार तुतमिरया घालून उदक तुमी कॅरी करूं शकता। अशें केलें जाल्यार तुमचे भायर वचून आयस्क्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स असले पिवपाचें टेम्पटेशन कमी जातलें। सेकंडली, गरमेच्या दिसांनी भायर खूब हीट आसता आणि ड्राय क्लायमेट आसता। सो आमची क्लायमेट जशी आसता तशीच आमची बॉडी रिएक्ट करता। सो ह्या टायमाचेर विटामीन सी आणि विटामीन ए रीच जेवण जाता तितलें चड खावचें। विटामीन ए रीच म्हणजे जे रेड ऑरेंज कलरची फ्रुट्स वेजिटेबल्स आसता ती कंज्यूम करपाची। विटामीन सी म्हणजे आमला, गुआवा, पेर, हे सगळे फ्रुट्स। अवॉइड इटिंग टू मच ऑफ स्पायसी, ऑयली, पॅकेज्ड एंड जंक फूड। सो हितूर हीट बॉडीन चड प्रोड्यूस जाता आनी तुमकां फकाणां दिसतलें जर तुमकां हांवें सांगलें की आयस्क्रीम आनी जे सॉफ्ट ड्रिंक्स आसता तितूर हीट प्रोड्यूस जाता म्हणून, पूण हें खरें। सो ह्यो गोश्टी जाता तितल्यो अवॉइड करप। सेम वे विथ टी एंड कॉफी, ट्राय टू रिस्ट्रिक्ट दीस थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। ट्राय वेअरिंग लायट क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स घालपाचे। आणि लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट, गरमेच्या दिसांनी आमकां घाम येता आनी आमकां वास येवपाक लागता आनी आमची स्किनूय खूब ड्राय जाता। सो ह्या टायमार जर तुमी सॅन्डलवूड पावडराची पेस्ट करून लायली जाल्यार ती तुमकां खूब बरी पडटली। आय होप दिस वॉज हेल्पफुल। थँक यू। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.